Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Call us now. कोरोनान मरण आयिल्ल्यांचो आंकडो 26क तेंकलो. मंगळारा 3 जाण गेले. एकल्याक कोविड हॉस्पिटलांतल्यान जाल्यार दुसरो जीएमसींतल्यान कोविड हॉस्पिटलांत व्हरतना गेलो. दोगांय 65 वर्सांची. तिसरो मरण आयिल्ले दुयेंतीक खोर्ले म्हापशेच्यान राती डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत व्हेल्लो, पूण हॉस्पिटलांत पावचे आदींच तो गेलो. ताचो कोरोना रिपोर्ट पॉझिटिव्ह. जुवारी एग्रोन तांचे स्वताच्या खर्चान तांचे कामगार आनी स्टाफाची टेस्ट केल्ली. सद्याक 171 कामगार पॉझिटिव्ह, मात तांकां अजून कोविड केअर सेंटरा वा हॉस्पिटलांत व्हेल्ले ना. तांकां व्हरूंक सरकारा कडेन सुवात ना. जुवारी एग्रो केमिकलान टेस्टिंग करून आपणाचे 300 वर्कर प्लस टेस्टिंग केल्ले आनी ह्या टेस्टिंग करून आयज 170 लोक एज ऑफ टुडे पॉझिटिव्ह आसा. आतां फाटले 6 दीस जाले ऑलमोस्ट 98 पेशंट्स जे आसा ते पॉझिटिव्ह आशिल्ले तांकां आजून पासून कोवीड सेंटरान नाल्यार कोवीड हॉस्पिटलान एडमीट करूंक ना. आनी आयज जो रिजल्ट येयला तो आनी 70 लोक म्हळ्यार ऑन एवरेज 170 लोक आयज पॉझिटिव्ह जाले. हांवें कलेक्टराक 2-3 दीस पयलीं कॉल केल्लो आनी तेणें म्हाका सांगलेलें कितें सिम्टमॅटीक पेशंट आपूण एडमीट करता म्हणून. आतां आजून पासून सिम्टमॅटीक पेशंट एडमीट जावना. आतां आउट ऑफ 170 more than 50% people are symptomatic patient and they are showing symptoms for the last 10 days, yet government does not find it necessary to admit these patients who are staying in Zuari headquarters and who by self Zuari have taken test. मडगांवां एचजीपीडीएच्या होलसेल नुस्तें मार्केटांतले बेशिस्तीक उपाय ना. लोक शिस्त पाळिना म्हणून मार्केट बंद. आतां मार्केट सोडून रस्त्यांचेरूच नुस्तें विकूंक सुरू. लोकांची थंय झुंबड. I would like to say that I'm going every day for the morning walk, but I notice the wholesale market has been closed, and why this has become now wholesale market. From morning, if you could see, there is no social distancing, no use of telling people. They should know very well what is going on all over India. They should take care of it, but I think that police also they're just taking round and they have to come and stand here. Full fledged आमगे market open जातली Friday and we hope everybody will get good fish. पयली पासून चालले जातले. So what do you have to say to I think नुस्त्या इंपाल येताले wholesale fish वगैरे भाशेन and there was no social distancing. आतां कोण इकताय ते आमकां कांय लागना. We strongly condemn whatever it is going on outside. आम्ही सारखे तेजे खिलाफ आहा. एचजीपीडीएन रापणकर आनी बोटकारांची बसका घेतली. मोठ्यो बोटींचो फिशिंग सीझन ऑगस्टात न्ही सप्टेंबरात सुरू जातलो. आयज पळय एचजीपीडीएन मिटींग जाल्ले रिगार्डींग होलसेल मार्केट. एचजीपीडीएन कितें न्यू रूल काडलो की 20 गाडयो जी आसा भायले एंट्री करपाक दितले मार्केटान आनी आमचे गोंयकारांचे फकत 15 गाडयो. सो आमी क्वेश्चन केलें ही मार्केट कोणाची? ही मार्केट ट्रेडराची और ही मार्केट गोंयचे नुस्तेकाराची. सो हेजेर आमी ताका सांगलां की जेन्ना तूं भायले नुस्तें नाल्यार ट्रेडराचें नुस्तें तुमी हाडटा गोंयांत तेंची कोण जबाबदार घेतलो? ते कोवीड नेगेटीव सर्टिफिकेट घेवन ते येता, येयले जाल्यार ते मागीर क्वॉरंटायन करता. हें मेकनिजम कोणा कडेन ना. बोटकार रापणकार आहा ते प्लॅन करपा लागून तेंगे कितें डिमांड आहा ते चोवपा तांकां आज आमी आपयल्ले. आनी तेंगेली तेणी एक डिसिजन घेयलो हा ही मार्केट आतां ओपन कोना बाबा. एक्चुअली फिशींग 1 ऑगस्ट ओपन चालू करपा जाय. बोटी दोरया वयताय पूण तें डिसिजन घेयला सप्टेंबरा स्टार्ट करपा बोटींग. आतां फिशींग स्टार्ट कोनाय 1 सप्टेंबर सावन स्टार्ट करूंक जाय आनी मार्केट तेदो देखून ते बंद करूंक लायताय. कित्याक हे कोवीड केसीस आमगेल्यो गोंया आडवत आहाय आनी हे तर फिशींग हिंगा आमगेली मार्केट ओपन केली. मार्केटान थिंग जात ते भाशेन चड फास्ट जातली. आनी तेंगे दुसरो डिमांड आहा त्यो भायल्यो गाडी येताय ट्रेडर्स जाल्यो त्यो दुसरे स्टेटीनसो येताय. खंयचे स्टेटीन येताय खबर ना. आनी चडश्यो भायल्यो स्टेटीन चड केसीस आहाय आनी तेंगे डिमांड आहा तांकां टेस्ट करपाक आनी ते सर्टिफिकेट हाडपा जाय मार्केटां भितर सच न्हू. फोंडेचो आमदार रवी म्हणटा सरकारान लॉकडावन वाडोवचो. प्रत्येक फामिलीक नित्याचें सामान हाडूंक मार्केटात वचूंक एक पास दिवचो. कारण हितून श्रीमंत मोठो जात पात कांय लागना. हे कोरोना कोणा वळखना. कोण श्रीमंत म्हणून वळखना, करून हो जातीचो ते जाती म्हणून पळयना. तो कोरोना म्हणजे सगळ्यांक लागता.
तर सगळ्यांनी हेची काळजी घेवपाची. प्रत्येक कुटुंबाक एक पास दिवचो आनी त्या कुटुंबाचे एक मनशान कितें जाय जाल्यार भायर येवन घेवचें आनी वचचें. आनी हें जर केलें जाल्यार कुटुंबाक एक पास, एक कुटुंबाक एक पास. आनी हे पास करता आसतना हे पास डेप्युटी कलेक्टराचे किंवा पुलीस हांणी पास दिवचे एक फॅमिलीक. आनी हे पास घरान घर पावतले 2 दिसा भितर पास पावूंक शकता. आनी ते कुटुंबाचो एकच मनीस भायर येवन कितें जाय तें व्हरूंक शकता. दुकानां उक्तीं दवरचीं, सगळें जाय तें सगळें ओपन दवरचें, सगळें ओपन दवरचें, पूण एक मनीस त्या घराचो वचपाचो आनी सबंद आनी कितें हाडपाक जाय तेजो दुसरो भाव वचपाचो, एकट्यान तोच पास घेवन वचपाचो. आनी कडक जे आसा ते पास चेक करपाचे हें सरकार करचें. आनी लॉकडावन करपा जाल्यार हें लॉकडावन अशें करचें पास दिवन. लॉकडावन म्हयनोभर वाडोवचो म्हूण मोगोचो अध्यक्ष दीपक ढवळीकार मागता. वेलिंग प्रियोर पंचायतीन थारायला ते खंय सारकें. ज्यो कितें पंचायतीन डिसिशन घेतल्या अशी डिसिशन घेवची. तांची बाजार आसा हें आसा पूण तो हॉल तात्पुरत्या खातीर वापरतले तातूंत थोडी फॅसिलिटी दवरली जाल्यार कांयच गैर येना. तें डिसिजन सारकें आसा. फक्त सगळ्यांनी कॉपरेट करपाची गरज आसा. थोडे चिंतपाची गरज आसा सगळ्यांनी. म्हाका नाका तुका नाका म्हणून जायना. हें सगळ्यांक जावं शकता. आमी सुद्दां स्वताकार पयशे घेतली शिरोडे खातीर, म्हाका याद आहा. पण आमी कित्याक घेतली? लोकां मदीं जागृती. पूण आज पिरोड मतदारसंघात ती मिटींग घेवन लोकां मदीं जागृती केल्या आनी तेंचे प्रश्न आज तांचे परत सोडयता ते परत तेणें आपयल्या कितें डिफिकल्टी आसा ते. अशी जागृती जावन तर सगळ्यांनी एकमत जालें जाल्यार खंयी तें केलें जाता. केसी 1,500 जाल्ल्यो. लॉकडावन एका म्हयन्या खातीर करा म्हणून, एका म्हयन्या खातीर 3 दीस 4 दीस 5 दिसान लॉकडावनान हो कोवीड कोरोना व्हायरस कमी जावचो ना. पूण ते करतना प्लॅनिंग करा. लोकांचे विरोधा उपरांत वेलिंग प्रियोर पंचायतीचे पंच, सरपंच आनी दोतोरांनी लोकांचे दुबाव पयस केले. आता लोक पंचायतीच्या प्लानाचेर तयार. पंचायतीच्या लॉकडावन बेकायदेशीर हें नोटिफिकेशन सरकारान फाटीं घेवचें. पंचायतींक लॉकडावन करपाक दिवचें म्हूण दवरले दिकरपाल पंचायतीची मागणी. आता तुम्ही जाणा की महामारी कोविड चालली आसा आनी इतले आता केसीस वाडलेले आसा. मेन म्हणल्यार आमची दवर्ली दिकरपाली आतांच्या 4 दीस जाले. आयज सुद्दां आमकां केस मेळ्ळे तोळेबाण. अरावंड 30च्या वयर केसीस आमगे पॉझिटिव्ह केसीस मेळिल्ले आसा. आमी आतां कितें करप? आतां एक घरान भायर सरपाक जाल्यार इतलें आमकां रिस्क जाला. भुरगीं आसा धाकटी, जाणटेली आहा, ते कितें तांकां कितें मिन्स तेंच्या हेल्थाचो कोण विचार करतलो? आनी दुसरें म्हणल्यार आमकां गव्हर्मेंट म्हणटा कितें आतां आमी हें बी करपाक शकना. खंय तेंच्यांनी लेटर धाडला आमी लॉकडावनूय करपाक शकना. आतां हेजेर आतां फाल्यां सकाळीं कितें जालें पंचायती सपोज विलेज आमचे दवर्ली दिकरपाली अश्यो केसीस वाडल्यो जाल्यार कशें जातलें? सो गव्हर्मेंटान मातशें हेजेर एक विचार करप. आनी आमी एज अ पंचायत बॉडी आयज आमी डिस्कशन केल्लें आसा की हेजेर कितें तरी निर्णय गव्हर्मेंटान घेवपाक जाय. नाजाल्यार हें चड जातलें. फाल्यां सकाळ कितें जालें जाल्यार रिस्पॉन्सिबल हू वील बी द रिस्पॉन्सिबल फॉर दीस. आनी आतां जायते लोकूय येयल्ले आसा. ते मागता आमच्या कडेन की तुमी कितें बी करा, सरपंच तुमी कितें बी करा पूण हें लॉकडावन करा. दवर्ली दिकरपाली एटलिस्ट 7 days तरी लॉकडावन तुमी दवरा म्हणटा. आनी आमी तांकां हेंच लेटर धाडटा की आमी कांयच करपाक शकना ह्या लेटराचेर. सो आय रिक्वेस्ट गव्हर्मेंट टू टेक सम इनिशिएटीव ऑन दीस. सरकाराकडे हें मागता असली नोटिफिकेशन ती तुम्ही दिले आमकां. डायरेक्टर ऑफ पंचायतीन आमकां दिला की तुमी लॉकडावन करूं शकना म्हणून. जर आमी लॉकडावन करना आनी हे वाडत वयता केसीस, तुमचे कडेन आज सरकारा कडेन बॅड्स ना. तुमचे कडेन तुमी हेजेर घातला लोकांक म्हळ्यार वेटिंग लिस्टाचेर घातला. कोवीड पेशंट हॅज टू वेट फॉर 3 days फॉर द बॅड. जर तुमचे कडेन कंट्रोल जायना प्लीज गिव परमिशन टू द पंचायत की तेंच्यांनी एटलिस्ट त्या आपल्या गांवच्या लोकांची तेणी चिंता करपाची तांकां रायट आसा. एटलिस्ट आमचो गांव आमी लॉकडावन करपाक आमकां रायट दियात. इतलेंच हांव सरकारा कडेन मागता. आनी लोकांकूय जाय, लोक स्वता येयले हांगा की बाबा तुमी आमचे गांव हें करा लोकांची बऱ्या खातीर. आमी रेडी आसा सगळ्या दुकानां बंद करपाक. सो आज परत एक फावट कुंकळी इंडस्ट्रियल स्टेटीक कांय पॉझिटिव्ह केसीस मेळिल्ले आसा. सो लास्ट टायम इंडो स्पिरीट ह्या कंपनीक 10 आनी ग्लोबल स्पात ह्या कंपनीक 16 केसीस मेळिल्ल्यो. सो आयज परत एक फावट कुंकळी IDC भितर शिर्डी स्टील ह्या कंपनीक 8 केसीस
मेळिल्ले आसा. सो लास्ट टायम आमी सरकाराक सांगिल्लें आनी सरकाराक आमचे डिमांडूय सांगिल्लें की जाता तितले बेगीन ह्या कंपनी भितर स्वॅब टेस्टिंग जावचें, त्याच बरोबर हिंगा कंटेनमेंट झोन डिक्लेअर करचो म्हणून आनी कुंकळ्याक कोवीड सेंटर जावंक जाय म्हणून. पूण आमचे एकूय डिमांड सरकारान अजून पर्यंत फुलफील केले ना.